देवाचे उतर या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाची कृपेचो येवकार. आईचे पयले वाचप राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले घेतला आणि मार्कूचे शुभवर्तमान. ते वचून जिवीत बदलात म्हूण लोकांक उलो मारताले आणि खूप वायटकारांक तेल लावन बोरी कोत्ताले. देवाच्या हुकुमांक पाळो दी, ताच्यो वांटो सांडू नाका. क्रिस्ता सोबे म्हज्या मोगाच्यानो, आयच्या शुभवर्तमानांत आमी पळयता जेजून आपलो संदेश आनी कार्य आपल्या शिसांच्या हातान घालून तांकां भायर धाडले. तांणी हातान कांयच घेयनासतना वचूंक जाय आसले. आपल्या गरजे वेळार देवाचेरूच पातयेवन बोलक्या हातांनीच शुभवर्तमान परगटीत तांणी फुडें वचूंक जाय आसले. जेजू भाशेन लोकांनी तांकां भायर आयल्यारूय तांणी तयार रावंक जाय आसले. आयज पवित्र सभा पाउलो मिकी, गोन्सालो गार्सिया आनी तांच्या हेर 24 जपानांत लोकसाक्षी जाल्ल्या सांगा त्यांचे स्मरण करता. बाग्योन, पियो नोवो आनी 3 जेजुइट्स, सो फ्रांसिस्कन आनी 17 जपानाच्या भावार्थी लोकसाक्षांक बाग्योनपणाचो मान 1862 या वर्सा फावो केलो. गोन्सालो गार्सिया मुंबई वसई हांगा 1562 या वर्सा जल्मलो आनी आपल्या बापायचो बिझनेस करून 15-16 वर्सांचोच आसतना जपान गेल्लो. पूण थंयसर पावतच आपले मन बदलून तो देव संदेशकार जाता. उपरांत फ्रांसिस्कन संस्थेन तो मनिला फिलिपिन्स आसतना भितर सरता आनी आपले शुभवर्तमान परगटणेचे काम चालूच दवरता. तो एक फ्रांसिस्कन ब्रदर म्हूण आपणाक पुजनान आनी जेवणा रुमान दिल्ले काम मन लावन करतालो. तशेंच मनिला बाजारांत तो जायते पावटी येता वेतालो. मनिला बाजारांतले जायते जापनीज लोक ताका वळखताले, कित्याक तांची भास तो जपानान आसतना पयलो शिकलोलो आनी ते दुयेन आशिल्ल्या वेळार जायते पावटी तांचे खबरे तो हॉस्पिटलांनी भेट दिवंक वेतालो. आनी जेन्ना मनिलाच्या फ्रांसिस्कन भावांनी आपले मिसांव जपानान विस्तारूंक चिंतले तेन्ना आपल्या वडिलां बरोबर परतून तो जपान येता. पाउलो मिकी जपानात 1565 वर्सा जल्मलो. तो जेजुइट संस्थेन भितर सरता. तो एक बरो प्रवचन करपी आसलो. क्रिस्तावांक जपानात धुमाळो दिताना गोन्सालो गार्सिया, पाउलो मिकी आनी हेर 24 जाणांक कैदी करून, तांची फकाणां करून, तांचेर मुठी तापटां मारून, तांचो दावो कान कातरून, तांचे हात बांदून तोंडायेच्या दिसांनी 30 दीस सोलून व्हरून तांकां नागासाकीच्या एका उंचल्या दोंगरार उर्सार खेळायले. ह्या 24 जाणांनी आपल्या जिवाक भियेन आसतना आप कुशीन आपल्या क्रिस्तांव धर्माक आनी पवित्र सभेक आपलो जीव दिवन 1590 आनी 7व्या वर्सा साक्षी दिली. सा पाऊल भाशेन आपुणूय भगत क्रिस्त आपणा भितर जियेता म्हूण ताणें दाखयलें. आपल्या सोडूनदारा सोम्या जेजू भाशेनूच ताणें आपलो प्राण कुर्सार दिलो. जे भाशेन जेजूच्या 12 शिसांनी कठीण परिस्थितीन शुभवर्तमान परगटले, तशेंच ह्या 26 जाणांनी कठीण परिस्थितीन आपल्या भावार्थाक साक्षी दिली. पयल्या वचपाक दाविदान आपूण मरणाची तोणीर पावलोल्या वेळार आपल्या पुता सोलोमनाक आपूण सर्वेस्पराच्या हुकुमांक पाळो दिवंक, ताच्या कायद्या प्रमाणे सदांच चलूंक सांगले आनी हे परी ताचे काम, ताचे मिसांव पळवून जातले म्हूण सांगले. तर मोगाच्यानो, देवाचे हुकूम आनी कायदे पाळून क्रिस्ताची निस्पाटलावदारा कशी जेजूच्या 12 शिसा भाशेन तशेंच जपानान आपल्या भावार्थाक लोक साक्षी जाल्ल्या त्या 26 जाणां भाशेन आमी आमच्या सभोवतीच्या लोकांक जेजूचे शुभवर्तमान आमच्या जिवितांतल्यान परगटून करपा आनी बोळ मागुया. आमेन. मोगळा जेजू, बाप्तिस्मान आमकां फावो जाल्ले आमचे मिसावाचे काम सदांच आमच्या मतीन दवरून
भियेन आसतना देवाच्या वाटांनी फुडें चलूंक फावो तो आदार आनी कृपा आमकां दी. आमेन. आमचे बराबर देवाचे उतर तुम्ही नियाळे म्हूण देव बरें करूं. आमी पोत्तून मेळोसोर पवित्र राव, जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.